नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या गोवा टॉप 25 ह्या बुलेटिनान हांव प्रणिता प्रताप रेडकर तुमकां येवकार दिता। तर आता नदर मारूया गोंयच्या टॉप 25 खबरांचेर। फाटल्या काँग्रेस केंद्रीय सरकाराक गोंय हे फकत मजा मारपाचे थळ दिसताले। भाजपा सरकार सत्तेर येवनूच गोंयच्या पर्यटन क्षेत्राची खरी उदरगत जातली असो दावो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केलो। केंद्र सरकार गोंयच्या पर्यटन उदरगती खातीर प्रयत्न करीत रावतलो अशेंय नरेंद्र मोदीन सांगले। गोंय राज्याच्या सुटके खातीरच्यो मागण्यो सुमार 1.5 शतक काँग्रेसीचे आदले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हाणें कानामनार घेवंक नाशिल्ल्यान गोंय राज्य भारता परस 15 वर्सां उसरा मुक्त जाले असो आरोप भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें केला। नेहरून लाल किल्ल्या वयल्यान केल्ले ते भाशण म्हळ्यारूच ताचो पुरावो अशें मोदीन म्हणलें। म्हापशा जाल्ल्या जाहीर सभेंत तो उलयतालो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फट उलयता असो आरोप दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान केला। भाजपाचे संकल्प पत्र निरुपेगी आसा अशें अरविंद केजरीवालान सांगले। आम आदमी पक्ष इमानदार सरकार दितले असो दावो अरविंद केजरीवालान केला। काँग्रेस आनी भाजप पक्ष मेळिल्ले आसात। भाजपाक हारोवपाचे आसा जाल्यार एकदा आम आदमी पक्षाक संद दियात असो उलो अरविंद केजरीवालान मारला। महिला आणि बाल कल्याण मंत्री स्मृती इराणी आयज सांजे आख्या मडगांवचे कोस्ता फॅक्टरी फाटल्यान आशिल्ल्या खेळा मैदानार तांची बसका घेतली। मडगांवचे भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार बाबू आजगांवकर हांचो प्रचार करपा खातीर ही सभा जाली। गोंयांत वेंचणूक रंगान आयल्या। सगळ्या राष्ट्रीय पक्षाचे फुडारी गोंयांत आपापल्या पक्षाच्या उमेदवारांच्या प्रचारां खातीर येतात। सत्याच्या टिकेक उतर 14 फेब्रुवारीक जनता दितली आणि उपरांत 10 मार्चाक सत्य भायर येतलें अशें मांद्रेचो अपक्ष उमेदवार लक्ष्मीकांत पार्सेकरान सांगले। बायलांच्या आर्थीक स्थितीचो गैरवापर करून मतदार एकठांय करून हायसा दाखयतात असो आरोप पार्सेकरान केलो। मांद्र्या आम आदमी पक्षाचो उमेदवार प्रसाद शहारपूरकर आणि अपक्ष उमेदवार लक्ष्मीकांत पार्सेकर अचकीत प्रचारा वेळार मेळ्ळे आणि शिष्यान गुरूचो आशीर्वाद घेतलो।
मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आसूं, प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आसूं, लोकां खातीरच्या केल्ल्या समाजकार्यान आपलो वांटो तांच्या परस चड आसा. फाटलीं 5 वर्सां मंत्रीपद नासतना लेगीत हांवें मांद्रे वाठारा खातीर खूब कामां केल्यात. म्हाका मांद्र्यान निवडून येवपाची शक्यताय दिसनाशिल्ल्यान भाजपान म्हाका पक्षाची उमेदवारी दिवंक ना. म्हाका लोकांनी वेंचणूक लडोवपाक फुडें काडला. लोक म्हाका व्हडा मतांनी निवडून हाडटले अशें मांद्रे वाठारांत प्रचारा वेळार लक्ष्मीकांत पार्सेकरान सांगलें. पेडण्याचे भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार प्रवीण आल्लेकर हाणें आपल्या प्रचाराक गती घेतल्या. पेडण्या मतदारसंघांतल्या प्रत्येक गांवांत ताणें वचून प्रचार केलो. घराघरांनी वचून लोकांच्यो गाठीभेटी घेवपाचेर भर ताणें दिला. आपणाक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. तशेंच ह्या फावट पेडण्यान बदल घडटलोच असो विश्वासूय ताणें उक्तायलो. पेडण्या मतदारसंघात भाजपाचे प्रवीण आल्लेकरा सयत काँग्रेसीचो जितेंद्र गांवकर, मोगोचे राजन कोरगांवकर, शिवसेनेचे सुभाष केरकार, आपाचे पुंडलीक धारगळकर, आरजीचे सुजय म्हापशेकर आनी हेर अपक्ष उमेदवार वेंचणूक लढयतात. वेंचणुक्यो लागीं पावतकच भाजप पक्ष नोकऱ्यांची हायसा दाखोवन लोकांक लुटता असो आरोप भाजपाचे आदले आमदार आनी आतांचे मोगोचे उमेदवार प्रवीण झांटये हाणें केला. भाजप हो पक्ष पयलीं भाशेन उरिल्लो ना अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. फाटल्या फावट देवेंद्र फडणवीस आनी जेपी नड्डा गोंयान आयिल्ले तेन्ना आपल्याक भाजप पक्षान ओडपाचो यत्न केल्लो, पूण भाजप हो भ्रश्ट सरकार आसा आनी ताका लागून हांवें मोगो पक्षान वचपाचें थारायलें आनी ह्या फावट मोगो पक्ष सरकार थारायतलो असो विश्वास झांटयेन उक्तायला. केप्यां मतदारसंघात बदल जाय अशें काँग्रेसीचे उमेदवार एल्टन डिकॉस्टान प्रचारा वेळार सांगलें. बरें काम करप्या वांगडा जनता सदांच आसा अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें. तांची घराघरांनी प्रचार भोंवडी चालू आसा आनी तांकां लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा अशें प्रचार भोंवडेंतल्यान दिसून येता. आतां काँग्रेसीक वेंचून हाडपाचो वेळ आयला असो उलो एल्टन डिकॉस्टान मारला. मयेच्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे उमेदवार श्रीकृष्ण परब हाणें आपल्या प्रचाराक गती घेतल्या. मया मतदारसंघातल्या प्रत्येक गांवांत ताणें वचून प्रचार केलो. घराघरांनी वचून लोकांच्यो गाठीभेटी घेवपाचेर ताणें भर दिला. आपणाक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. तुमी फुडें सरात, आमी तुमच्या वांगडा आसा अशें म्हणून लोकांनी तांकां तेंको दाखयलो. तशेंच ह्या फावट मयान बदल घडटलोच असो विश्वासूय ताणें उक्तायलो. मये मतदारसंघात आरजीचे श्रीकृष्ण परबा सयत आदलो आमदार प्रवीण झांटये, मोगो पक्षाचो, भाजपाचो प्रेमेंद्र शेट, गोवा फॉरवर्डाचे संतोष कुमार सावंत, आपाचे राजेश कळंगुटकर आनी हेर अपक्ष उमेदवार वेंचणूक लढयतात.
70तल्या 10व्या गांवच्या स्थानिकांक 15 दीस नळाक उदक नाशिल्ल्यान वाळपयच्या PWD ऑफिसान वचून थळाव्यांनी विरोध केलो. टाकी बसयिल्ल्यान 15 दीस पिवपाचें उदक मेळ्ळें, पूण त्या उपरांत 2 दीस उदक येवंक ना आनी घरांतले नळ तर 15 दीस सुके पडल्यात. ही समस्या खूब वर्सां सावन चलत आसा. तांकां उदकाच्या टँकराचेर पातयेवपाचें पडटलें. हे टँकर दिसान एकूच फावट उदक घेवन येताले किंवा केन्ना केन्ना येच नासले. त्या खातीर स्थानिकांची धानल जाताली. थंयचो आमदार आश्वासनां दिवन लेगीत ह्या गजालीचेर दुर्लक्ष करता अशी कागाळ थळाव्यांनी केल्या. काणकोणा पुलिसांनी एका घरान दवरिल्ल्या 804 लिटर देशी बनावटीचो विदेशी सोरो जप्त केलो. तांचे मोल सुमार 1,23,000 रुपया आसात. गोंय विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर बेकायदेशीर सोऱ्या आड पुलीस आनी अबकारी खात्यान मोहीम सुरू केल्या. जप्त केल्लो सोरो काणकोण पुलिसांनी काणकोण अबकारी कार्यालयाचे सुवाधीन केलो. 2 म्हयन्यान पुलीस आनी अबकारी खात्यान काणकोण तालुक्यान घेतिल्लो हो 3रो छापो आसा. मंगळारा सांजे वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयांत आयिल्ले. म्हापशां तांची व्हड सभा आशिल्ली आनी त्या कारणान तांच्या येवपांत कसलीच वाहतूक कोडी जावची न्हय म्हूण म्हापशां वाठारांत येरादारी पुलिसान गाडयो तशेंच ॲम्ब्युलन्स आडावन दवरिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या VIP संस्कृतीक लागून एका गंभीर दुयेंतीचो जीव वता वता वाचलो. दुयेंतीचो जीव वाचोवपा खातीर सिद्धेश भगत आनी कांय तरणाट्यांनी ॲम्ब्युलन्सीक मेकळी वाट करून दिली. ह्या VIP मनशां खातीर सादारण मनशांक बरोच त्रास जाता. पळयात कांय खीण चित्रां. सध्या हा प्रणिता प्रताप रेडकर तुमच्या कडल्यान एक ल्हानसो विसव घेता. फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. विसवा उपरांत तुमकां परत एकदा येवकार. आतां नदर मारुया फुडल्या खबरांचेर. बागा सीमेपायीण म्हार्दोळ ह्या वाठारांत बिबटो वागाचो आस्पाव आसा. रामदास नायक सकाळी फुडें बिबट्या झोपटेन बसला तो पळोवन भियांकूळ जालो. ताणें रोखडेंच लोकांक एकठांय केले आनी वन खात्यान कळीत केलें. चड वेळ वगडय नासतना थंयसरलो पुराय वाठार वन खात्याच्या काम करप्यांनी सील करून थंयसर जाळें आनी गुंगीचें इंजेसांव आनी हेर साहित्य घेवन बिबट्याचो सोद घेतलो. तशेंच 3 कुत्र्यांची पिलां गायब जाल्ल्या अशी म्हायती थळाव्यांनी दिली. कुत्र्यांक खावपाक बिबटो वाग ह्या वाठारांत आयला अशें थळाव्यांचें मत आसा. जाल्यार कुत्र्यांक खावन सुस्ती आयिल्ल्यान थंयच कुशीक आशिल्ल्या खोपटेन आसरो घेवपाक येयला अशें मत थोड्या लोकांनी उक्तायलें. निमाणे कडेन बिबट्या वागाक रान खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक खोपीन सांपडलो. गोंयच्या विधानसभा वेंचणुकेन कितें जाता तें पळोवपाची उमळशीक म्हाकाय आसा. ही विधानसभा वेंचणूक राजकीय नदरेन गोंया खातीर खूब म्हत्वाची आसतली अशें इस्रायलाचो काउन्सिल जनरल कोबी शोसानी हाणें सांगलें. गोंयच्या सोबीत शीतळ सैमाक लागून आपूण खूब फावट हांगा आयलाच, पूण पुराय जगांतल्यान लोक गोंयचे सैम आनी हांगचे दर्यावेळो पळोवपाक येतात अशें ताणें ह्या वेळार म्हणलें.
भाजप सरकारान गोंय विकलें असो आरोप कर्नाटकांतल्यान आयिल्ल्या काँग्रेसीच्या प्रचाराक आमदार दोतोर अंजली निंबाळकरान केला. कर्नाटका भाशेन गोंयान जितीविधी राजकारणां जायना ही बरी गजाल अशें मत दोतोर अंजलीन उक्तायला. संतोष कुमार सावंताक विधानसभेची वेंचणूक जिखोवन दियात अशी मागणी थळाव्यांकडेन तिणीन केली. मया मतदारसंघात गोवा फॉरवर्डाचो पत्रकार परिशद जाली. भाजपा नितीहीन नैतिकतेची मूल्यांक कोनशाक मारून तशेंच राजकीय आनी संविधानाक तत्वां चेपून राजकारण करता असो आरोप काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ फुडारी अभिषेक मनु सिंघवी हाणें केला. भाजपाच्या सरकारान अव्यवस्थीत प्रशासन, बेरोजगारींत वाड जाला अशें ताणें म्हणलां. पर्यटन, वेव्हार तशेंच तंत्रज्ञान वेव्हार उंचेल्या पांवड्याचेर व्हरपाचें उलोवपी भाजपाच्या सरकाराक गोंयांत मात ह्योच सुविधा घटमूट करपाक अपयश आयला असो आरोप ताणें ह्या वेळार केलो. दोन 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेत गोंयकारांनी चिंतून मतदान करचें अशें आवाहन अखिल भारतीय काँग्रेसाचे सरचिटणीस तारीक अनवर हाणें केलां. भाजपाक लोकतंत्राचें कांयच पडिल्लें ना, तांचो जैत मेळोवपाचेर अदीक भर आसा. मात ह्या खेपेक गोंयचे लोक काँग्रेस पक्षाक भोवमतांनी जैतिवंत करतले अशी आस तारीक अनवर हाणें गोंयकारां कडल्यान दवरल्या. भाजपा आपल्यो चुको लिपोवपाक धडपडटा अशें आदलो राज्यसभा खासदार राजीव गावडा म्हणटा. गोंयांत भलायकी वेवस्था इतली बरी आसली जाल्यार गेल्या वर्सा ऑक्सिजनाच्या उणाव्या खातीर गोंयकारांचे हाल कशे जाले असो प्रश्न करीत गावडान भाजपाचेर फटींग म्हूण आरोप केलो. गोंयकारांचो विरोध आसतना लेगीत रेल्वे दोट्टीकरण प्रकल्प चालीक लावपाचो यत्न करप, मिना खणीचो वेवसाय सुरू ना करप, बेरोजगारीचो आंकडो कमी करपाक कांयच पावलां ना उबारप, तशेंच पणजेक स्मार्ट सिटी करपाचें काम हुमकळून दवरपाचें काम भाजपाच्या सरकारान केलां. भाजपान अशें कित्याक केलें हाची जाप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिवची अशें तृणमूल काँग्रेसीचे फुडारी आनी खासदार सुष्मिता देवान म्हणलां. म्हापशान शुक्रारा नरेंद्र मोदी हांची जाहीर सभा जाली. ह्या सभेंत उलोवच्या पयलीं गोंयकारांच्या ह्या प्रश्नाची जाप नरेंद्र मोदीन दिवची अशें सुष्मिता सेनान म्हणलां.
सोशल मीडियाचेर फादर एरमित रिबेलोची वेंचणूक विशींची एक व्हिडिओ व्हायरल जाली। गोंयचे लोक खंयच्या पक्षाक आनी खंयच्या उमेदवाराक मत दिवचे हातून घुस्पल्यात। देखून फादरान हो घुसपागोंदळ सुटावो जावचो म्हूण गोंयकारां खातीर ह्या व्हिडिओ वरवीं एक संदेश दिला। गोंयच्या पर्यटन वेवसायाक फाटल्या दिसांनी कोरोना महामारीचो व्हड धपको बशिल्लो। तशेंच आता विधानसभा वेंचणुके खातीर लागिल्ल्या दिसांच्या आचारसंहिते खातीर परत एकदा पर्यटन वेवसायाक धपको बसला। वेंचणुके खातीर 12 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारी मेरेन बारां, हॉटेलां अस्थापना बंद आसतली। ताका लागून 14 फेब्रुवारी गोंयकारां खातीर ड्राय व्हॅलेंटायन्स डे जातलो। ह्या खातीर पर्यटन वेवसायाचे खूब लुकसाण जाल्ले दिसून येतले। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान गोंया सयत हेर राज्यान 1 जुलया सावन सिंगल यूज प्लास्टिकचेर पुराय बंदी घातल्या। मॉल्स, शॉपिंग हाऊस, पर्यटन थळां, शिक्षणीक संस्था, ऑफिस, भलायकी केंद्रां आनी हेर संस्था सारकिल्ल्यो मुखेल वेवसायीक अस्थापनांचे तालुक्याचो आराखडो करपाक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान जिल्लो अधिकाऱ्यांक आदेश दिला। बंदी घातिल्ल्या सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तू विकपाचे बंद करप आनी नेम मोडीत जाल्यार पर्यावरण भरपायेची ख्यास्त केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दिवपाची थारायल्या। मडगांव बस स्टँडार बेकायदेशीर बांदिल्ल्या 4 स्टॉलांचे कागदपत्र सादर करचे वा ती स्टॉलां 15 दिसां भितर बंद करची असो आदेश पालिकेच्या मुख्य अधिकारी आग्नेल फर्नांडिसांन दिला। मडगांव पालिकेच्या परवानगी नासतना हे बांदकाम चालू आसा। अशा जाग्यांचेर परवानगी नासून बेकायदेशीर गाडे चलयतात अशें आग्नेल फर्नांडिसांन सांगले। पणजी बस स्टँडार असो एक बेकायदेशीर गाडो आसा। बेकायदेशीर चालू आशिल्ल्या गाड्यांचेर कारवाय कित्याक करिना असो प्रश्न नागरिकांक पडला। कोरोना दुयेंतींक मरण येवपाचो प्रकार सेगीत सुरू आसा। बिरेस्तारा 4 दुयेंतींक मरण आयले। नवे दुयेंती मेळपाचे प्रमाण मात उणे जाल्यात। 2801 चाचण्या उपरांत 296 नवे दुयेंती मेळ्ळे। 618 दुयेंती बरे जाल्ल्यान दुयेंती बरे जावपाचे प्रमाण 97.14% आसा। बिरेस्तारा उपचारा खातीर 22 दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जाले जाल्यार 14 दुयेंतींक डिस्चार्ज मेळ्ळो। 3202 सक्रिय दुयेंती आसात। आयतारा 274 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावले। गोवा टॉप 25 च्यो खबऱ्यो हांगाच सोंपता आनी हांव प्रणिता प्रताप रेडकर तुमचो निरोप घेता। फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।